वेदांता मायनिंग, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि दिवचले नगरपालिका यांच्या वतीन आम्ही मिटींग घेतलेली. म्हणजे प्री मन्सून म्हणजे जे कितें डिफिकल्टी मायनिंगा खातीर आमकां कितें डिफिकल्टी येता दिवचले सिटी त्याच्या खातीर आमी स्पेशल मिटींग घेतलेली. आणि आमचे हांगा सचिन मयेकार आसलो तेणी आमकां थोडे प्रश्न उपस्थित केले शेतकऱ्यांचे बी आणि व्हाळाचे सगळे. म्हणून आमी कितें केलें की आमी सतीश गांवकार आसा तेणी आमकां सांगलें की मायनिंगान खंय खंय कितें कितें जे पॉयंट आसा म्हणजे आमकां प्रॉब्लेम आसा ते सांगले. मागीर सचिनान सांगलें, सुदनान सांगलें, अशें आमचे सगळ्या नगरसेवकांनी थोडे थोडे पॉयंट हे केला. म्हणून आमी तांकां आतां कितें केलां फाटल्या फावटी सिजा गोवा कंपनी करता म्हणून सांगप आनी करप ना. म्हणून आमी ही तांकां कितें सांगलां की पयलीं डिसिल्टींग खंय जे आमचे कितें कितें खंय उदकाची वाटो आसा त्यो क्लियर करा, भितरल्यो माती काडा पयलीं. आनी आमी हेच्या खातीर कितें केलां की सुदनाक आनी सतीश गांवकार दोग जाणांक तेंचेर लक्ष दवरपाक म्हणजे हे तेंच्यांनी कामां केल्या काय ना म्हणजे फाटल्या भाशेन आमी सांगलें आनी ओगी लावलें अशें जावंक जायना. आनी लास्ट कितें आसा हो दिवचलचो प्रश्न दिवचलकार विचारतले आमकां म्हणजे बाबा हें कितें जालां तुमी कितें करी म्हणून आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मायनिंगच्या आपयल्ले पूण मायनिंगच्या ऑफिसांतले कोण येवंक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येयल्ले, वेदांताचे मनीस येयल्ले म्हणून आमी तांकां सगळे पॉयंट डिस्कस केल्या आनी तांकां सांगलां की ह्या 15 दिसां भितर पयलीं तुमी कितें तें फस्ट करपाचें म्हणजे डिसिल्टींग आहा तें. आनी उदकाचें जें आसा तें आमचे डिप्युटी कलेक्टर आनी चीफ ऑफिसर तेणी सांगलां की उदकाचें कशें कितें केन्ना पंपींग करप, मॉनिटरींग कितें करप तेजेर सगळें सांगलां. आनी तशेंच मायनिंग पिटाचें फेन्सींग तेज्या बद्दलूय ताका आमच्या सिओन सांगलेलें आसा की फेन्सिंगाची थंय सामकें कुंपण कितें तें तुमी करप म्हणून हें केलां. आनी आमी कितें केलां की ते सगळे मिनरल फावंडेशनाक पयशे दिता आनी मागीर मिनरल फावंडेशन आमकां पयशे हें करिना म्हणजे आमचे प्रपोजल गेले हे ते. आमी तांकां कितें केलां की आमचे दिवचले खातीर जर कितें आसा प्रोजेक्ट म्हणजे एकट्या पुरते बी अशें न्हू म्हणजे दिवचले शहरा खातीर ताका मातशें प्राधान्य दियात आनी फाटल्यो कितें चुको जाल्यो ते आमकां नाका फुडलें आमी काम स्टार्ट बरें करुया अशें म्हणून तांकां विनंती केलें. आमचे कडल्यान 23 तारखेक तांकां पत्र गेल्लें. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक जेन्ना हें करता तेन्ना आमचे कडेन हांगा पत्र वयता आनी तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मायन वेदांता सगळ्यांक आमचे आनी सगळ्या आमच्या नगरसेवकांक पत्र गेल्लें. तुमी लेटर दिता फुडें कोणाक? हय म्हणून आमी आतां कितें केलां सतीशान सांगलां की बाबा तेंच्यांनी ते येवंक ना तेन्ना ही दखल घेवन मुख्यमंत्र्याक हें आमकां एक पत्र धाडपाचें की बाबा आमकां कित्याक येवंक ना हे म्हणून आमी घेवन हो कशें आसा हो प्रश्न आतां पावसाचो प्रश्न म्हणून हें डेंजरस ह्या एका सगळ्या डिपार्टमेंटान येवंक जाय आनी आपल्याक कितें तें सांगूंक जाय. हे सगळ्यो गोश्टी कितें आमकांच कळटाचें ना आमकां फक्त उदीक येवंक जायना बुट्टी जर येवंक जायना हें आमकां पूण कितें उपाय आसा ते तेंचे काय खबर आसता. आमी ते मायन्स डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेदांता अशें म्हणून सगळ्यांक आमी आपयतले आनी परत हें करतले. आनी आमी अशें केलां की आमकां पंतप्रधान मोदीजीन सांगलां की तुमी मायनिंग सगळें केल्या उपरांत धंदो हे ते सगळें करा रस्ते करा पूण हिरवेगार आसा ते परत जावंक जाय म्हणून आमी लोकांची शेतां कुळागरां परत पूर्व स्थितीन जावंक जाय म्हणून आमी सगळे प्रयत्न करतले आनी सगळे कडेन झाडां लावपाची तांकां आमी इंस्ट्रक्शन दितले. तेंचे कडेन आमी थोडी झाडां बी घेतले आनी सगळे कडेन ग्रीन करपाचें ठरयतले. पयलो विशय म्हणजे जी वेदांता मायनिंग जी आसा फेमस ती स्टार्ट जावच्या टायमार आमी सुद्दां त्या टायमार खूब एफर्ट्स घातलेले की मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय म्हणून सस्टेनेबल मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय असो सगळ्यांचो विचार आसता. पूण आयज जेन्ना वेदांता मायनिंगेचो जो विशय येता पळय आमी जेन्ना जेन्ना जे कितें प्रश्न आसा पळय तेंचे कडेन घालता त्या प्रश्नाक म्हणटा ते योग्य अशें तेंचे कडसून म्हणटा तें आमकां कोऑपरेशन मेळना हेजेर. ताका एक वेळ खूब कारणां आसूंक शकता तेजे हेजेर तेंचे मॅनेजमेंटाचो इश्यू आसूंक शकता जावं आनी कितें आसूंक शकता. पूण जे लोकल लोकांचो जो इश्यू आसा पळय तो तेंच्यांनी पयलो सॉर्ट आवट करपाकूच जाय तेजे कित्याक म्हजी म्हणजे दुहेरी भुमिका आसा हांगासर. एक हांव ह्या नगरपालिकेचो कावन्सिलर म्हणून आसा आनी दुसरो आमचे ट्रक ओनर एसोसिएशनाचो हांव पयलो प्रेजिडंट आसा आनी आतां हांव कमिटीनूय आसा तेजे हेचेर. कमिटीन आसल्या कारणान जेन्ना बिजनेस म्हणना फुडें तेजे हेचेर जेन्ना आमची मिटींग जाता पळय तेन्ना आमी तांकां स्पेशली सांगताले कितें जेन्ना ज्यो आमच्यो जे मायनिंग ट्रक आसा पळय तेजे त्या ट्रकाचेर जेन्ना पावस जेन्ना पडटलो पळय आनी पावसान जेन्ना ओराचें ट्रान्सपोर्टेशन आसतालें त्या टायमार तुमी व्हील वॉशींग आनी बॉडी वॉशिंगाचो तुमचो प्रयत्न दिसत तुमी हें करपाक जाय हेजेर आनी तें प्रोविजन करपाक जाय तेजेर.
कित्याक आमकां ट्रान्सपोर्टेशन करता आसतना 2 क्रॉसींग लागता, एक NSP क्रॉसींग लागता आनी एक पिळगांव जंक्शनाचें क्रॉसींग लागता. आतां NSP क्रॉसींग जें आसा पळय त्या हेजेर म्हणटा ते आमचे सगळे मयेकार भाव म्हणटा पळय थंयसून येवप वचप, बिचोलचे लोक येवप वचप करता तेजे, पूण तांकां कसलो त्रास जावपाक जायना थंयसर जेणे करून पावसान जे चिखलाचें उदक चिखल येता पळय टायरांक लागून हेजे तेच हे कंप्लीट बॅन जावपाक जाय तेजे. ताका लागून प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून तांकां सांगलेलें विलो वॉशिंगाचो तुमी हांगासर प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून तेजे. तसोच प्रोसेस मेजर जो प्रोसेस आसा पळय तो पिळगांव जंक्शनाचेर हेजे, कित्याक पिळगांवचे आमचे जे भाव आसा पळय आनी शेतकरी बाकीचे सगळे शेतकरी भाव आसा सगळे हेजे ते सगळे लोक थंयसून येता वयता हेजे. आनी जेन्ना गाडयांचो ट्रान्सपोर्टेशन जाता नो डावट आमचो बिजनेस तो, पूण त्या बिजनेसा खातीर लोकांकूय त्रास जावपाक जायना हे कंपनीन म्हणटा तें विचारान घेवपाक जाय. आनी त्या टायमार जेन्ना आमी ताका सजेशन दिल्लें की एक 2-3 गाडयो गेल्यो म्हणटकीर तुमी थंयसर ते पयलो व्हिलो वॉश करा आनी ताच्या उपरांत रोड वॉशींग करा थंयसर हेजेर. एक तुमकां एक सादो हांव सिंपल एक इन्सिडंट सांगता तेजे. ज्या टायमार डेम्पो आशिल्ले आमचे कडेन हांगासर बिचोले मायनीचे हेचे, त्या टायमार डेम्पोचे थंयसून माध्यमांसून आमी जी क्रिमेटोरियम आमकां धबधब्यार नासली आनी ती क्रिमेटोरियम हें करपा खातीर रमेश सरदेसाय हेंची मालकीची जमीन आसली पळय ती आमी तांकां डेम्पोक एक्वायर करपाक लायली. तेंच्यांनी टोटल जागा एक्वायर केली तेजे हेचेर आनी एक्वायर केल्या उपरांत मागीर हेंच्यांनी सेजान टेक ओवर केली ती जागा कंपनी. सेजान टेक ओवर केल्या उपरांत सेजा कडेन जेन्ना प्रपोजल दिलो पळय सेजान आमकां थंय क्रिमेटोरियम बांदूनय दिली तेजे आनी बांदून दिली 2010 दिली बांदून आनी आतां 14-15 वर्सां जालीं आमी ती युटिलायज जाता थंयसर. आनी जेन्ना आतां आमकां नोटिशेक अशें येयलें की थोडे तितून रिनोवेशन जावपाक जाय. प्रपोजल हांवें सेजा वेदांता कंपनी कडेन दिलें 2024 दिलें तेजे आनी ताच्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां कितें जालें आमी थंयसर ती तुमकां बांदून दिवपाक शकना म्हणून सांगलें तेणें पयलीं म्हाका तेजेर. जर बांदून दिवपाक शकना सद्या हेजेर जाल्यार CSR फंड जो आसा पळय तो आमचेच प्रॉपर्टीक आमी इनवेस्ट करूंक शकना हो रिजन तेंच्यांनी दिलें हेजेर. नोट करा, CSR फंड जो आसा पळय तो आमचेच प्रॉपर्टीचेर आमी इनवेस्ट करपाक शकना. त्या टायमार ताका तुमी जर इनवेस्ट करपाक शकना जाल्यार ती प्रॉपर्टी आसा पळय ती क्रिमेटोरियम टोटल आमकां बिचोले म्युनिसिपालिटीक हँडओवर करा जेणे करून आमी तेका मेनटेन करता आनी आमी जें कितें आसा पळय तें सगळें आमी करून दिता. जेन्ना अशें जेन्ना प्रपोजल गेलें तांकां हँडओवर करपाक मागीर त्या टायमारूय म्हाका कितें सांगलें तेंच्यांनी हँडओवर आमी करपाक शकना तेजे हेचेर. हँडओवर करपाक शकना जाल्यार तुमी ती क्रिमेटोरियम आमकां रिनोवेट करून दिवपाक जाय म्हणून तेजेर. मागीर तेंच्यांनी हांवें सिटींग घेतल्या उपरांत थंयसर तेंच्यांनी हांवें कितें कितें जाय तें तुका आमकां बरोवन दी आनी त्या प्रमाणे बरोवन दिल्या उपरांत ताच्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी तें आतां काम स्टार्ट केलां तेजी क्रिमेटोरियम मेनटेन हें करपाचें रिनोवेट करपाचें. म्हणजे सांगपाचें इतलें हेचेर उद्दिश्ट हेचेर की जें काम तेंचे कडेन जाता पळय तें कामाकूच डिले करप हेचेर आनी मागीर स्ट्रगल करून 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 मागीर तेंचे कडसून तें काम करून घेवप जाता. रिसेंटली म्हणजे आतां तुमकां सांगता म्हणजे हांव गेल्या 30 वर्सां पासून हे म्युनिसिपालिटीन नगरसेवक म्हणून काम करता हांगासर. आनी त्या टायमार पयलीं डेम्पो मायनींग कॉर्पोरेशन आसलें हेजें आनी डेम्पो मायनींग कॉर्पोरेशन तेंचे कडेन प्लॅनिंग आसतालो तेजें हेजें प्रत्येक वर्सा बाबा अमको नाला आमी क्लीन करपाक जाय, अमकी एरिया आमी क्लीन करपाक जाय हेचेर. त्या प्रमाणे ते कितें करताले जेन्ना आमी एक लेटर जशें दिलें न्ही कंपनी कडेन अमके अमके प्री मॉन्सुनाची कामां तुमी आमी अमूक करपाक जाय म्हणून ते तुका प्रायवेट एजन्सीक घालून ती कामां करून दिताले तेजेर. प्लस पब्लीक इंट्रस्टानूय खूब कामां आमी तेन्ना डेम्पोच्या टायमार वचून खूब पब्लीक इंट्रस्टान कामां करून घेतल्या. जावं ते टॉयलेट नाला जावं उदकाची पायपलायन घालपाची आसो ड्रेनेज बांदपाचें आसो अशीं खूब कामां त्या टायमार डेम्पोच्या पिरियडाक आमी करून घेतल्या. आनी ही हांकां ज्या ज्या जाग्यार हेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय, नाला डिसिल्ट करपाक जाय, थोडी गटरां काडपाक जाय, जे मायनींगचें उदक येता पळय ते टेलिंग पॉयंटान वता तो टेलिंग पॉयंट आसा पळय तो क्लियर करपाक जाय बिफोर मॉन्सून हेचेर. पूण हे 2 वर्सां जाल्यार आमी सांगून सुद्दां जाल्यार तेंचे टेलिंग पॉयंटाक ते हात घालिना. आसा तशें कितें जाता टेलिंग पॉयंटाचेर जे मायनींग पिठाचें उदक आसा पळय तें काडटात आनी टेलिंग पॉयंटान भितून सोडटात.
आनी त्या उदका बरोबर जी ओर येता पळय तो टॅलिंग पॉयंटान थंय रिस्टोर जाता थंयसर तो हेचेर आनी तो रिस्टोर जाल्या उपरांत कितें जाता हेचेर ताचे वयलें जें उदक आसा पळय तें उदकाचें भायर सोडटा ते हेचेर आनी तो उदक थंय तशेंच उरता पूण जेन्ना पावस काबार जालो न्ही मार्च फ्रॉम डिसेंबर टू मे म्हयन्या पर्यंत तो सगळो टॅलिंग पॉयंट ड्राय जाता थंयसर ते आनी तो ड्राय जाल्या उपरांत मार्च म्हयन्यान आमी तेन्ना रिक्वेस्ट करताले की हो टॅलिंग पॉयंटाचेर जी सिल्ट आहा पळय तें काडून व्हरपाचें आनी मायनींग एडमिनिस्ट्रेशन कितें करतालें तेजे हेचेर टॅम्पो आसूं जावं सेजाच्या टायमार सुद्दां हेचेर तो टॅलिंग धबधब्यार टॅलिंग पॉयंट आहा पळय तेची सिल्ट आहा ते सगळे काडटाले सिल्ट काडल्या उपरांत जे दुसरें जें आतां पावसाचें उदक येता पळय ताका रिस्टोर जावपाक थंय जागो मेळटालो पूण तो हे 2 वर्सां जालीं तेंच्यांनी थंय तेचे हें काडूंक ना हेचेर तेन्ना तांकां परत परत रिक्वेस्टूय केला कित्याक तो जर मागीर टॅलिंग पॉयंट जर ओवरफ्लो जर जाय जाल्यार नियरबाय दी हावजीस आहा पळय तांकां थंय त्या घरान तेचो धोको आसा तेचेर कित्याक उदकूय घरान वचपाक हें जाता पूण ते रोड जो आसा ते सायडीकसून त्या रोडाचे सायडीकसून सिपेज जाता तेचे हेचेर आनी तें उदक थोडे 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 तेंच्या लोकांच्या घरा पर्यंत पावता तेचेर आनी हें जावपाक जायना म्हणून तो टॅलिंग पॉयंट आहा तो क्लियर करपाक जाय तेचेर आयज जी मिटींग जाल्या ते वेदांताचे रिप्रेझेंटेटीव आसले हांगासर तेचेर तांकां आतां आमी रिक्वेस्ट केला आनी तांकां सांगला ह्या 15 दिसां भितर तुमी तो टॅलिंग पॉयंटाचो जो सिल्ट आहा पळय ते काडपाक जाय तेंच्यांनी हांगा एश्युरन्स दिला आमी जाता तितलो प्रयत्न करून तो सिल्ट सगळो काडटा म्हणून तेजेर पळोवया आतां काडटा तुमी जेन्ना अशी परिस्थिती जाली स्वता ट्रक ओनर एसोसिएशन आमी डिसिजन घेतलें की ते जो पर्यंत तो रोड क्लियर करिना तो पर्यंत आमी आमचें ट्रान्सपोर्टेशन करचें ना म्हणून हे पद्दतीन आयज कंपनीचो कितें वचत त्या टायमार तेंचे कडसून कितें जाता की आमी जो जें काम जें करपाक जाय पळय त्या कामाचेर सगळेच कडेन तेंचे म्हणटा ती हें आसा की रिस्ट्रिक्शनां हाडटात ते स्वता जावन रिस्ट्रिक्शनां हाडटात हें काम मातशें कमी हितून करप तें काम आनीक कमी हितून करप म्हणजे इन्वेस्टमेंट करपाचो जो आसा पळय भाग आसा पळय तो ही कंपनी हें आसली करिना तेका लागून लोकांक म्हणटा ते खुबशे त्रास जाता तेजे आनी ते त्रास जावचे न्ही आनी म्हणून तिका आमचो मयेकर सचिन मयेकर म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी बेज ऑन रिप्रेझेंटेशनाचे हेचेर वचून आमी आयजची ही मिटींग आपयली ताच्या भायरच्यो कंपनी कडसून एक बाबा पब्लीक इंट्रस्टा खातीर जी आमी तेंचे कडेन कामां दिता पळय ती कामाचो म्हणटा तो आमकां थंय रिस्पॉन्स व्हडलोसो कांयच मेळना तेजे हेचेर जेणे करून आतां हांवें सांगलें पळय गेल्या वर्सा हांवें तांकां लेटर दिल्लें ज्यो पोरू अशें जालें इतले वादळी वारें जाले ज्यो पब्लीक रोडाचे सायडीक जी झाडां आसा पळय ती पडपाक लागली आनी ताका लागून जी आमची थोडी इंटर्नल एरिया आसा पळय ते डेंजर थोडी झाडां आसा जी लोकांक तेचो त्रास जातालो ती झाडां ट्रिमींग करचें म्हणून तांकां एक प्रपोजल दिलो डेप्युटी कलेक्टराकूय प्रपोजल दिलो हेचेर पूण डेप्युटी कलेक्टरा कडसून त्या टायमार जालें ना थंयसर हांगा मिचरचे गोवोरमेंटा कडसून पूण कंपनीक इमिजिएटली प्रपोजल दिलो की तेंच्यांनी आमकां तो हें तें काम करून दिवचें आनी रिलीफ दिवचो म्हणून तेजेर जाल्यार तेच्या उपरांत इन्स्पेक्शन जालें सगळें आनी करता म्हणून सांगलें आनी आयज दुसरो पावस पडलो तरी जाल्यार तेंचें आजून काम करपाक हें जायना पूण ते फक्त कितें म्हणटा तेजेर तांची जबाबदारी ते म्हणटा की जो मायनींग सेंट्रल गोवोरमेंटाच्या हेच्या रुल्सा प्रमाणे जो मायनींग एक्टिविटीजांचो 10% जो फंड इनकम कितें मेळटा भितरसून तेजेर तो आहा तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशनाक थंय फंड आमी दितात तांकां फंड दिलो म्हणटना आमी भितून कांयच करूंक शकना म्हणटा तो गोवोरमेंटान युटिलायज करप थंयसर तेजें एक हें अशें सांगल्या उपरांत तेंचें अशें जाता की आमी फंड दिता थंय आमी हांगा कित्याक फंडांनी यूज करूं खंयचो यूज करपाचो म्हणजे आमची जबाबदारी फंड दिलो म्हणटनी जबाबदारी सोंपली म्हणटा तो फंड जो लोकल जे एरिया आसा पळय इफेक्टेड एरिया आसा पळय ते इफेक्टेड एरियेक एकूय पयसो तेचो खर्च जायना ते हेचेर पूण ताका लागून हांवूय गोवोरमेंटा कडेन मागतां की बाबा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशना कडेन जो पयसो येता पळय तेचो हेचेर आयज क्रोड्स ऑफ रुपीज थंय पेंडींग आसा तेंचे कडेन पडलेले आसा हेचेर तो म्हणटा ते लोकल एरियेक थंयसर जाय जावं ती लामगांव आसूं मुळगांव आसूं गांवकराड आसूं धबधबा पिळगांव आसूं हेचेर पायें आसूं त्या लोकांक जो इफेक्टेड जाता पळय त्या लोकांक कडसून तांकां तो फंड थंय युटिलायज जावपाक जाय जेणे करून नाला बांदपाचें आसूं थंयसर तेजे हेचेर
जावं गटर्स बांदपाचे आसूं जावं टेलिंग पॉयंट बांदपाक जाय जाल्यार तेजे जावं बाकीच्यो आनी कितें एक्टिविटीज आहा जेणे करून लोकांक तेचो फायदो जाता पळय अश्यो एक्टिविटीज जर केल्यो जाल्यार लोकांकूय दिसतालें की जावं बाबा मायन स्टार्ट जाली म्हटल्यार आमकां आयज कितें तरी ताचो फायदो जाता म्हणून तेजे बाकीच्या तेंच्या वर्करांच्या हिशोबान बाबा हेतून कित्याक तो तेंचो मॅनेजमेंटाचो हेचेर आसा पूण ह्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा पळय गरजेचीं कामां आसा पळय थोडी बारीक ही तेंच्यांनी करपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.